नमस्कार ऐका या खाशेल्या कार्यावळीत तुमचं सगळ्याक येवकार. आज आमच्या बरोबर असे गेस्ट आसात म्हाका दिसता जांचो अनुभव आणि जांचे विचार या सध्याच्या परिस्थितीचेर आयकुपाची सगळ्या गोंयाक उमळशीक आसतली. ते गोवा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष, गोंयचे एनआरआय कमिशनर नरेंद्र बाब सावयकार. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल आमी बागायतदारा वयल्यान सुरवात करया आनी मागीर एनआरआयचेर वचया. सो बागायतदारांची सध्या, कारण तुम्ही यू आर द लार्जेस्ट चेन अक्रॉस गोवा आणि सप्लाय हो सध्याचो इश्यू आसा. सो वॉट आर द इश्यूज, प्रॉब्लेम्स यू आर फेसिंग आणि फुडले 15 दिसां कडेन तुम्ही कशे पळयतात? कशें जालें की जेन्नाच्यान लॉकडावन जाहीर जालो तेजे उपरांत खरें म्हणजे आमची जी चेन आसा, आमचे 15 रिटेल आउटलेट सगळ्या गोंयभरा भितर आसात. आनीक आमचे जे आउटलेट जे आसात त्यांची आमची सुरवात जी आसा ती जाल्ली. पूण तेजे उपरांत मदीं कांय कारणाक लागून सरकारानूय सांगलें की टोटल लॉकडावन गोंयान करचो आनी तेका लागून आमकां तें बंद दवरचें पडलें. आनीक मदीं मागीर परत सांगलें की सुरू करचें म्हणून. तेन्ना आमी 27 तारखेर जेन्ना चालू केलें तेन्ना आमचो अनुभव असो आयलो की लोकांनी खूब गर्दी आमच्या आउटलेटाच्या भायर केली. मागीर ते थोडे व्हिडिओज व्हायरल आनी तेका लागून मातशें थोडेशें अशें विचार केलो की आतां हें करचे परस आमी पॅकिंग मोडान कोणी अशें ग्रुपान जर सपोज हें घेता आसत, आमचे कडल्यान माल घेता आसत जाल्यार आमी तेंचे पर्यंत तो पावपाची वेवस्था करता. सो फाटले एक 3-4 दीस जाले आमी अशा पद्दतीची एक सिस्टीम उबी केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान ती आमी पावपाचो प्रयत्न करता. जावं हावसिंग सोसायटी आसतले, जावं काही ग्रुप्स आसतले जे आमचे कडल्यान व्हरतात आनी ते व्हरून ते सप्लाय करतात. अशा पद्दतीचे आमचे आतां हें आसा. पूण म्हाका दिसता की आमी इनफॅक्ट वी एज अ सोसायटी आमी वी आर प्रिपेर्ड, वी आर इन फॅक्ट कम्फर्टेबल. आमी हे जे आमचे चेन रिटेल आउटलेट चेन जी आसा ती जर व्यवस्थितपणान जर सगळ्यांनी कोऑपरेट करीत जाल्यार आमी ती व्यवस्थित फुडें मुखार व्हरपाक शकता आनी चलोवपाक शकता आयच्या परिस्थिती भितर. पण एक गजाल सर आसा की हळूहळू करून सध्या सप्लायाच्या दृश्टींतल्यान बाकीची सुपर स्टोर्स ओपन जावपाक लागल्यात. सो तुमकां दिसना की सुरवातीक इल्ले पॅनीक आशिल्लो लोकां मदीं, आज रस्त्याचेर ते पॅनीक बायींग तरी दिसना. हॉर्टिकल्चराच्या आउटलेटाचेर एक दीस पॅनीक बायींग आशिल्लें, आतां तें दिसना. सो सिच्युएशन इज कंड्युसिव्ह टू ओपन द स्टोर. कशें आशिल्लें की म्हाका दिसता की हें जे पळय सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक जाय आनीक आमी रिस्ट्रिक्टेड मुवमेंट आउटलेटा भितर जावपाक जाय अशा पद्दतीचे जे कितें गायडलायन सरकाराचे आशिल्ले आनी जे आयच्या घडयेक गरजेचे आसा ते सुरवाती पासूनच जर लोकांनी सांबाळिल्ले जाल्यार खरें म्हणजे हे पॅनीक बायींग किंवा अशा पद्दतीची एक अस्वस्थता लोकांच्या भितर जी जाल्ली पळय ती जावची नाशिल्ली. पूण म्हाका दिसता की ओवर द पिरियड ऑफ टायम आतां म्हाका दिसता की लोकां भितरलो हो जो एक पॅनिकनेस जो आसा पळय न्ही तो हळूहळू कमी जावपाक लागिल्लो आसा आनी तो जाल्ल्या कारणान बऱ्याच कडेन हांव पळयता की लोक आतां ते फॉलो करपाक लागले सोशल डिस्टन्सिंग बीन. आमी आमचोय अनुभव आसा की आयज आमी उदाहरणार्थ आमच्या वास्कोचो जो आमचो आउटलेट आसा तो वास्कोचो आउटलेट आमचो चालू आशिल्लो आनी थंय लोकांनी खूब सिस्टमॅटीक पद्दतीन लोक उबे रावन लोकांनी थंय आउटलेटा भितर आपलो हें केल्लो सामान घेतिल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की हळूहळू करून हें सिच्युएशन काम डावन जावपाक लागिल्लें आसा आनी डेफिनेटली आतां ते तशा पद्दतीन हें हळूहळू करून सगळे कडेन चालू जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. एक सर मोठो जो प्रश्न सगळ्यां मुखार आहा तो म्हळ्यार स्टॉक्सांचो. आनीक स्टॉक्स आसात काय ना, आनीक ग्रॉसरीची सप्लायाची चेन जी आसा ताजेर मागीर या. पण सध्याची जर स्टॉकांची परिस्थिती पळयली जाल्यार बागायतदाराच्या दृश्टींतल्यान कितले स्टॉक्स आसात, कितले दीस पावपा पुरते स्टॉक्स आसात आनीक सोंपतकीर मागीर मुखाल्लो प्लॅन कितें? आतां आमकां कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी आसतली गव्हर्मेंटान अश्युअर केल्लें आसा की कितें आसा की गोंयचो बरोचसो स्टॉक पल्सीस आसतले, बाकीचे तांदूळ आसतले हेचे खातीर आमकां भायल्या स्टेटीचेर आमी डिपेंडंट आसात. सो थंयच्या स्टेटी कडल्यान आमकां तो माल येवचो पडटा. आयच्या घडयेक आमकां अश्युअर केल्लें आसा की थंयच्यान जो माल येवपा खातीर जी आमची रिक्वायरमेंट आसा बेसिकली तेजे खातीर जे कॉर्पोरेशन सरकारा कडल्यान जाय जावं थंयच्या स्टेटी कडेन उलोवप, थंयच्या कलेक्टरा कडेन उलोवप हेच्या संबंधान आमकां टोटली पूर्णपणे कॉर्पोरेशन दिवपाचें ते कॉर्पोरेशन सेक्रेटरीन आमकां सांगिल्लें आसा. आनीक म्हाका दिसता की फाटल्या 2 दिसां कालच्यान खरें म्हणजे बेसिकली कालच्यान जो हळूहळू करून मुवमेंट सुरवात जाल्लो आसा ट्रान्सपोर्टेशनाचो आनी जो तो अशा पद्दतीन जर ल्हव करून येवपाक लागलो आनी तातूंत जर हिंड्रन्सीस नासतना कसलीच अडचण नासतना जर तो येवपाक लागलो न्ही
जाल्यार म्हाका विश्वास आसा की हें अशा पद्दतीन उरलें जाल्यार आमी हो जो सप्लाय चेन जी आसा आमची ती वेवस्थीतपणान दवरपाक शकतले. एक जो मुद्दो हे येता की सद्याची आमची स्टॉकांची परिस्थिती कितें? सद्याक स्टॉक कितले दीस मेरेन पावपा पुरते आसात आणि नवीन स्टॉक सद्याक येतात काय कितें आडमेळी आसात? आतां आमचो जर विचार करीत जाल्यार आमचे कडेन आत्तां जो स्टॉक आसा तो फुडले 6-7 दिसां पुरतो निश्चितपणान आमचे कडेन आतां आसा की जो आमी आतां पावोवपाक शकता वेवस्थीतपणान. पॅनीक बायींग जर जावना जाल्यार पॅनीक बायींग जाल्यार लोक कितलो व्हरतले हाचो अंदाज मागीर घेना. एकदम भरतल्यान पूण दवरतले. आमचो एकदम तेच. हय. सो तेका लागून तो जर एक वेवस्थीतपणान जर लोकांनी आसा तो पद्दतीन जो आमचो अनुभव आसा तशा पद्दतीन जर लोकांनी व्हरत जाल्यार डेफिनेटली एक 8-10 दिसां पर्यंतचो आमचो निश्चितपणान आसा. आनीक आयच्या कालच्या अनुभवा वयल्यान जर दिसता काल आयज एकूण ज्या पद्दतीचे जर सप्लाय सुरू जाल्लो आसा ट्रान्सपोर्ट मुवमेंट जो सुरू जाल्लो आसा तो जर असो उरत न्ही जाल्यार डेफिनेटली फुडेंय आमी वी कॅन कॅटर टू द पीपल अशें म्हाका दिसता. एक जो मुद्दो तुजे कडच्यान आयकूं येता तो म्हळ्यार आमचो चडसो स्टॉक कोल्हापूर सावन येता आनी थंय बी खूब गजाली बंद बिंद आशिल्ल्यान ते ड्रायव्हरांचे इश्यू आहा ते ड्रायव्हर बॉर्डरीचे आवटच्यान येतात ते परत गेले की तांकां क्वॉरंटायन म्हूण शिक्को मारतात मागीर तांकां परत येवपा मेळना. ट्रकांचो ट्रान्सपोर्टेशनचो इश्यू आसा तो इश्यू कशें करून सोडयतले? हांवें तेच उदोवन म्हटलें की आमी कांय जाणां कडेन कांय ट्रान्सपोर्टर्स जे आसात ते रेडी आसात. हं. आणि सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची जी एडवायझरी आसा 24 तारखेची तातूंत तांणी क्लियर म्हटलां की ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दीस एसेन्शियल कमोडिटीज सप्लाय ऑफ द एसेन्शियल कमोडिटीज हें तशें मॅन्डेट आसा त्या एडवायझरी भितर. आनीक तेका लागून तेजे खातीरचे जे ट्रान्सपोर्टेशन व्हेइकल्स जे जाय पळय न्ही ह्या व्हेइकल्सांक जर सरकारा कडल्यान त्या पद्दतीन जर सपोर्ट मेळत ते ड्रायव्हर्स जे आसात तांकां जर त्या पद्दतीचो सपोर्ट मेळत पोलीस सिस्टीम जी आसा तांकां जर तशा पद्दतीन इन्फॉर्म केल्ले आसत जाल्यार म्हाका दिसता की हो प्रॉब्लेम येवचो ना. आनीक जे आतां पर्यंतचो आमचो फाटल्या म्हणजे काल आनी आयचो जो आमचो अनुभव आसा हो अशा पद्दतीचो जर उरत न्ही आनी तशाच पद्दतीन जर तो मुखार वचत किंवा ताका आनीकूय मातसो सपोर्ट जर कदाचित कांय कणांनी जर जाय पडत तो जर मेळत जाल्यार डेफिनेटली हें बऱ्या पद्दतीन उरपाक शकतलें अशें दिसता. लोकांचे पॅनीक बायींग जें पळयलें तें पळयतकीर दुख्ख जालें. न्ही खरें म्हणजे आमी अशें म्हणटात की गोंयकार हे खूब डिसिप्लिन्ड आसात खूब बऱ्या पद्दतीन खरें म्हणजे वेव्हार करपी लोक आसात. पूण म्हाका एक 2 दिसां पयलीं जें दिसलें चित्र तें चित्र मातशें म्हणजे गरजे भायर कित्याक म्हणून अशें अस्वस्थता लोकांच्या मदीं जाली तें लक्षांत येवना. आनीक म्हणजे आमी सगळेच जाण हांव आसतलों आमचे सगळे डायरेक्टर्स आसतले आमचे सगळे ऑफिसर्स आसतले हे सगळे जाण खरें म्हणजे कॉपरेट करपा खातीर सगळे जाण ऑन फिल्ड आशिल्ले. पूण एक लोकांक अशें दिसतालें की आमी जर आयज घेवना जाल्यार हें ना जातलें आतां फाल्यां. सो म्हाका दिसता की ही एक ही जी एक लोकांची पॅनीक हें आशिल्लें पळय न्ही ती म्हाका दिसता आतां कमी जावपाक लागल्या आनी पीपल हॅव बीन रिअश्युअर्ड बाय द वेरी फॅक्ट की बाबा हें मेळपाक शकता. सो तेजे वयल्यान लोकांच्या भितरलो हें कमी जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. एक बिफोर यू मूव ऑन टू दी एनआरआय इश्यू एक गजाल दिसना की गव्हर्नमेंटाच्या लेवलाचेर आय एम नॉट ब्लेमिंग द गव्हर्नमेंट बिकॉज दिस इज अ न्यू सिच्युएशन फॉर ऑल ऑफ अस वी ऑल आर लर्निंग हय. बट सुरवातीक जी फ्लिप फ्लॉप जाली ताका लागून लोकां मदीं इल्लो पॅनीक तयार जालो म्हणून. हांव एक अशें म्हणन की सी right from the beginning, the central government was very clear about the whole issue. They have said that advisory was very clear about it. They said that हे जे outlets, grocery items जे असतात ते सगळ्यांक मेळचे अशा पद्दतीचे. पूण त्याच बरोबर आमच्या सरकारान खरें म्हणजे त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता प्रयत्नय केल्ले. पूण कांय कडांनी कदाचित अशें हें जालें की टोटल लॉकडावन करपाचें म्हणजे टोटल सगळ्यांक हें जें आसा टोटल लॉकडावन जर करीत जाल्यार गोवा चड सेफ उरतलो सेक्युअर उरतलो अशा पद्दतीचो विचार कदाचित घडीक जावं येता. आनीक तेजे उपरांत मागीर ते सगळें एक हें करता म्हणसर जाग्यार घालता म्हणसर ऑलमोस्ट 1-1.5 दीस गेलो आनी तातूंतल्यान कदाचित थोडीशी अस्वस्थता लोकांच्या मदीं आयली आसतली अशें म्हाका दिसता. पूण अर्थात आतां नाव दॅट थिंग्स आर फॉलन इन प्लेस म्हाका दिसता आतां काय तशी व्हडलो प्रॉब्लेम येतलो अशें दिसना. एक गजाल सर आसा ती म्हळ्यार आमगेली डिपेंडन्सी ऑन अदर स्टेट ती मागीर भाजयेचे बाबतींत जावं किंवा फळांच्या बाबतींत जावं किंवा कडधान्यांच्या बाबतींत जावं ही ह्या परिस्थिती भितर कितली जाणवली आमकां आनी लॉकडावनाच्या दृश्टींतल्यान कितली मारक ठरली.
खरें म्हणजे न्ही वी शूड एक्सेप्ट द एक फॅक्ट की आम्ही ह्या सगळ्या बाबतींत भायल्या स्टेटीचेर पूर्णपणे आमी डिपेंडंट आसात. महाराष्ट्र आसत, कर्नाटका आसत, इवन फॉर दॅट मॅटर कांय प्रमाणा भितर बाकीच्यो कांय स्टेट्स आसात तेंचेर अवलंबून आसत. आणीक ही आनी इनफॅक्ट वी हॅव नो अदर ऑप्शन. कारण गोंयान कांय पल्सीस तयार जायनात. गोंयान जाय तितल्या प्रमाणाचे तांदूळ जो आसा तो तयार जायना. गोंयान भाजी जी आसा ती भाजी सुद्दां तितली जायना. म्हाका दिसता फाटल्या ऑफ लेट लोकांक हळू रियलायज जावपाक लागिल्लें आसा की आपली आतां जमीन आसा थंय इल्ली इल्ली भाजी रोवची आनी ती मागीर घेवची बीन अशा पद्दतीचें. पूण वी आर डिपेंडंट. वी हॅव टू एडमीट द फॅक्ट की आमी टोटली डिपेंडंट आसा बाकीच्या स्टेटीचेर हेच्या खातीर. आणि तें जर आमी स्ट्रीमलायन जावना बाकी स्टेटी वांगडचो आमचो जर हें जो आसा तेंच्या वांगडचे आमचे मुवमेंट जो आसत हो जर स्ट्रीमलायन जावना जाल्यार मागीर आमकां अडचणी येवं येता. आनीक म्हणून म्हाका दिसता की हें सगळ्यांकूच लक्षांत आयलां आसतलें. कारण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांत तर त्यांनी लॉकडाऊन इतलो स्ट्रिक्ट आसा की लोकांचो मुवमेंटूच न्ही जाल्यार गाडयांचो मुवमेंट सुद्दां खूब रिस्ट्रिक्ट केल्लो आसा तेणी. सो तें पळयत जाल्यार खरें म्हणजे आमी हातूंतल्यान तेंच्या वांगडा कॉर्डिनेट करूनच आमकां हांगासर आमचो माल येवचो हेच्या खातीर आमकां प्रयत्न करचो पडटलो आनी ते दवरचे पडटले अशें दिसता. एक आता दुसरी तुमची जबाबदारी म्हळ्यार एनआरआय कमिशनर म्हणून आनी जो इशू फाटले 2 दीस गाजता तो म्हळ्यार वील स्टार्ट विथ सी फेरर्स एंड देन वील गो टू अदर्स. किती संख्या जी आसा ती ऑलमोस्ट 8,000 9,000 अशी आयकूं येता. विच इज अ रियलिस्टीक आंकडो ऑल्सो. आनी तोय बी अशा सेन्सिटीव देशां भितर सेन्सिटीव क्रुजांचेर. सो सरकारा कडेन सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार डेटा कितें आसा, कितली जाण सी फेरर्स भायर आसात आणि खंयचे खंयचे एरियेनी खंयचे खंयचे खंडां भितर कॉन्टिनेंटा भितर देशां भितर आसात. डेटा कितें सगळ्यांत पयलीं. कशें आसा की आमचे कडेन एज एन एनआरआय कमिशनर एनआरआय कमिशनरेट म्हणून आमचे कडेन हेचो सगळ्याचो डेटा आसना की बाबा हे कितले सीफेरर्स भायर गेला तेंचो मुवमेंट कितें आसा कसो आसा तो. पूण ह्या फाटल्या कांय दिसां पासून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 8 डेज जेन्नाच्यान हें लॉकडावन डिक्लेअर जालें पळय न्ही तेन्नाच्यान खुबश्यो फॅमिलीज ज्यो आसात तेणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. जावं ते सीफेरर्स आसतले बाकीच्यो फॅमिलीज आसतल्यो जे लोक भायर आसात. जे भायर आसात तेणीय कॉन्टॅक्ट केलो. सीफेरर जे आसात ते स्ट्रँड जे जाल्ले आसात आमचे ते इटली भितर आसतले, युएसएच्या कांय क्रुजाचेर आसतले, कांय जाण बाकीच्या कडांनी आसात क्रुजाचेर आनी कांय जाणांनी पर्सनली ते म्हजे कडेन उलयल्ले आसा. हांवूय तेंचे कडेन डिस्कस केल्लें आसा. फॅमिली कॉन्टॅक्टान आसा. आमी मागीर द मोमेंट दे अप्रोच्ड अस ते सगळे डिटेल्स घेवन आमी त्या कन्सर्न एम्बसीक सुद्दां बरयलां. इनफॅक्ट आवर कमिशनरेट ऑफिस हॅज बीन कॉन्स्टंटली मॉनिटरिंग द एंटायर इशू. आनीक आमी तेंच्या एम्बसी कडेन आमी कॉन्टॅक्ट जाल्ले आसा. In some many cases the embassy has also spoken to the concerned seafarers or whosoever it is तेंचे कडेन त्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा. आनीक तेंकाय तांणी कन्सोल केला आनी सांगलां की बाबा आमी स्टेप्स घेवप आमचे चालू आसा. पूण आतां जालां अशें की इंटरनॅशनल फ्लायट्स ज्यो भारतांत येतात त्योच हॉल्ट जाल्ल्यो आसात. सो नाव एज ऑफ नाव वी कांट अश्युअर की बाबा हे केन्ना कशा पद्दतीने मुवमेंट जातलो. पूण म्हाका दिसता की ओवर द पिरियड ऑफ टायम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो अवेअर ऑफ द एंटायर इशू. अँड डेफिनेटली तांकां हांगासर हाडपा खातीरचे जे प्रयत्न आसात ते जातले आनी ते हांगासर येतले अशें म्हाका दिसता. हाऊ बिग इज द टास्क. कारण जेन्ना आमी 8,000 9,000 असो आंकडो उलयता तेन्ना जशी गोंयांतल्या गोंया भितर कांय फॉरेनर आशिल्ले तांकां तांच्या देशांतल्यान विमानां आयलीं आनी घेवन गेलीं. बट दोज नंबर्स वेर इन हंड्रेड. दोज नंबर्स वर नॉट इन थावजंड. सो अवर नंबर्स आर इन थावजंड. सो कितली डिफिकल्ट आनी कितली व्हडलें टास्क आसा हें. To tell you very frankly, yesterday, in fact, I got a call from Bombay, आणि इट्स एन असोसिएशन बेसिकली वर्किंग फॉर द सीफेरर्स बीन अशा पद्दतीचे आणि बाकीचे इंडिव्हिज्युअल्स जे आसात त्यांनी अशांनी एक दोग जाणांनी म्हाका फोन केल्लो आणि दे वेर इनफॅक्ट एक्सप्रेसिंग द सेम कन्सर्न की इतलो सगळं जर आयले जाल्यार गोंयाची प्रिपेर्डनेस कितें आसा ह्या सगळ्या बाबतीत म्हणून. सो देन आय सेड की गोवा आत्ताच्या परिस्थिती भितर, कारण कशें आसा की कांय क्रुजाचेर जे आसात पळय न्ही कांय जाण तेंचे कडेन उलयलो ते दे हॅव ऑलरेडी बीन क्वॉरंटायन देर. ते क्वॉरंटायनाचेर दे हॅव बीन क्वॉरंटायन इन द क्रूज इटसेल्फ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. सो थंयच्यान तांकां ते फ्लायटी ते जेन्ना एअरपोर्टार येतले थंयच्यान एअरपोर्टा वयल्यान परत चेक करून फ्लायटीचेर आसतले आनी मागीर परत देंवले उपरांतचे तेंचे हें आसात. सो हो सगळो एक्सरसायज जो आसा पळय न्ही हो एक्सरसायज केल्या उपरांत कांय जाणांक क्वॉरंटायन डेफिनेटली परत करचें पडटलें अशें आसपाक शकता. कळ्ळें न्ही. हें जर जालें जाल्यार वेगवेगळ्या बरेच वातावरणांतल्यान वेगवेगळ्या जाग्या येतले. हां, एक्झॅक्टली. सो तेंकां ती फॅसिलिटी आतां कदाचित गोंयान ती गोंयान आसपाक शकता काय ते ज्या जाग्यार लँड जातले पेरहॅप्स मे बी इन दिल्ली, मे बी इन बॉम्बे.
बाबा थंय तांकां क्वॉरंटायन करचें पडटलें, हे फॅसिलिटीज मागीर ती जनरेट करची पडटली आनी ती त्या पद्दतीन थंय उलोवन करची पडटली. सो दॅट इज हाव इनफॅक्ट इट शूड बी एंटायर थिंग शूड बी मॉनिटर्ड एंड इट शूड बी लुक्ड एट अशें म्हाका दिसता. बाकीचे गोंयकार सी फेरर्सांचो एक इश्यू जालो. बाकीचे हय. गोंयकार असे कितले आसात भायर जांकां येवपाक जाय आनी येवपाक मेळना सध्या? म्हाका तशाय पद्दतीचे जे आसता पळय न्ही, देर आर सम स्टुडंट्स हू आर स्टडींग ओव्हरसीज आनीक बाकीच्या देशांनी आसात ते. किंवा कांय जाणांच्यो फॅमिलीज ज्यो आसात न्ही, कांय जाण मे बी थंय भुरगीं थंय आसात, सो तांकां आवय बापूय तेंच्या वांगडा थंय आसात. सो ती आतांच्या परिस्थितीन थंय आसतली. मे बी इन सम पार्ट्स ऑफ युरोपान आसात आनी बाकी कडेनी आसात. तेणीय कॉन्टॅक्ट केल्लो खरें म्हणजे. एज ऑफ नाव दे आर सेफ. आनीक तेंचें म्हणणें आशिल्लें की आतां आमकां येवपा खातीरची फॅसिलिटी कितें आसा. सो विथ दॅट रिगार्ड ऑल्सो वी हॅव टोल्ड देम की बाबा वी आर देर टू असिस्ट यू. आनीक आमी इन सम सर्कमस्टन्सीस आमी ऑलरेडी एम्बसी कडेनूय बरयल्लें आसा, तांकांय रिक्वेस्ट केल्लो आसा, तांकां इन्फॉर्म करून दवरलेलें आसा. सो म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्नमेंट जेन्ना डिसायड करतले की बाबा ते एटमॉस्फियर कंड्युसिव्ह जातलें शिफ्ट करपा खातीरचें आनी बाकीची फॅसिलिटी जेन्ना अवेलेबल जातली अशें जातलें, तेन्ना म्हाका दिसता तें हांगासर तांकां ट्रान्सपोर्ट करप आनी हांगा हाडप ही वेवस्था मागीर तेन्नाच्यान जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. अ, एक गजाल हाजे विशीं कारण हे देश पातळीचेर करचें पडटलें जशें तुमी रायटली सांगलें हय, की ते खंयचे एअरपोर्टाचेर देंवतात तांकां थंय क्वॉरंटायन हय, करप ते हांगा क्वॉरंटायन हय. करप अशी एक मॅसिव्ह एक्सरसायज करची पडटली. सो तुमचें हं. किंवा मुख्यमंत्र्यांचें केंद्रा कडेन प्रधानमंत्र्याच्या कचेरे कडेन प्रधानमंत्र्या कडेन ह्या विशीं चर्चा जाल्या काय कितें? मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणजे म्हजें उलोवणें जाल्लें ताणें सांगलां की तेज्या संदर्भात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टरा कडेनूय तेजें उलोवणें जाल्लें आसा. तेजे पर्यंत हो विशय ताणें पावयला, डिस्कस केल्लो आसा. आनी इनफॅक्ट दे हॅव ऑल्सो एक्सप्रेस द कन्सर्न आनी दे हॅव अंडरस्टूड इट की बाबा कशे पद्दतीन करप तें म्हणून. आनीक आमी जेन्ना एज अ कमिशनरेट आमी जेन्ना एम्बसी कडेन त्या कन्सर्न डिस्कस केल्लें, सो तांकांय हो इश्यू सगळो खबर आसा. दे से दॅट इट हॅज टू बी इन कोऑर्डिनेशन विथ द युनियन गव्हर्नमेंट. ऑफकोर्स तशाच पद्दतीने जावचें पडटलें. सो तें जाल्या उपरांतूच ते येवप जे आसात तेंचे ते चालू जावपाक शकता वन्स द फ्लायट्स रिझ्यूम जातली तेन्ना किंवा स्पेशल फ्लायट हं. हाडपा खातीर म्हणून. आनीक म्हाका दिसता की डेफिनेटली गव्हर्नमेंट कन्सर्न आशिल्ल्या कारणान ह्या सगळ्या विशयान गोंयचो गव्हर्नमेंट आसत, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसत, डेफिनेटली आमी तांकां हांगा हाडपा खातीरचे आमचे प्रयत्न जे आसा ते जातले. लास्ट म्हाका एक गजाल सांगात लोकां कडेन कितें मागणें? आतां 14 दीस उरल्यात सारके. लोकां कडेन मागणी कितें आयच्या हातूंत कारण तुमचो फाटले 10-15 दिसांचो अनुभव जो आसा तुमी क्लोजली असोसिएटेड आसात सगळे घडामोडी कडेन. सो लोकां कडेन तुमची मागणी कितें? म्हाका दिसता की हे एक तुका खरें सांगू हे सिच्युएशन आमी कोणीच एनविसाज करूना, आमी केन्ना चिंतूना बाबा अशा हं. पद्दतीचें आमचेर येतलें म्हणून. सो देर आर टू थिंग्स. एक गजाल जी आसा ती म्हणजे लोकांनी अस्वस्थ जावचें न्ही. जी सिच्युएशन जी आसा ती सिच्युएशन आतां आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी तें एक्सेप्ट करता आसतना कॉपरेशनाची खूब गरज आसा आनी तें करता आसतना सोशल डिस्टन्सिंग आसतलें, एकामेका पासून होम स्टे आसतलो म्हणजे आमी सगळ्यांनी घरा रावप आसतलें. ह्यो ज्यो गजाली आसात, ह्यो गजाली ते एका वटेन सांबाळपाक जाय. पूण त्याच बरोबर दुसरे वटेन आमचे जे भायर लोक आसात, ते सुद्दां हांगा येवपाच्या संबंधान केन्ना येतले, केन्ना पावतले अशा पद्दतीची हं. अस्वस्थता जी मनान आसप स्वाभावीक आसा. पूण तेजे खातीरचे जे प्रयत्न सरकाराचे आसात तेय चालू आसात. सो बोथ वेज हांव लोकांक विनंती करता की जे आमचे ग्रोसरी आयटम्स आसतले तेजे खातीरची खरें म्हणजे कोणी आतां अस्वस्थता पॅनीक बायींग करचें न्ही, सामान सांठोवन दवरचें न्ही, आतां फुडें कितें जातलें अशा पद्दतीचें एक मना भितर भंय धरचो न्ही. कारण सगळ्या पद्दतीचे प्रयत्न जे आसात ते चालू आसात की लोकांक हे सगळें पावचें हेच्या खातीरचे. आनी म्हाका दिसता की हें जर आमी एक सिच्युएशन नॉर्मल दवरलें आनी सपोर्टीव जर रावले आनी कॉपरेटीव जर रावले जाल्यार डेफिनेटली आमी हातूंतल्यान बऱ्या पद्दतीन भायर सरपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. तर थँक्स अ लॉट आमी अशी हॉटलायन्स प्रत्येक मनशा बरोबर राज्या भितर आनी प्रत्येक लिडरा बरोबर एस्टाब्लीश करतात फाटली 4-5 दीस. म्हाका दिसता ही एक्सरसायज म्हाका दिसता 14 तारखे उपरांत अकस्मात सगळे जाण रस्त्यार वचून फिरपाक लागतले अशी आशाय दवरप मागीर पिशेपणाचें जातलें. तशें रिस्ट्रिक्ट जी जावचें न्ही. आसा रिस्ट्रिक्ट हय जी आसा बरोबर. ती आमकां फुडले कांय काळा सारकें, पुरती आमकां सारकें. दवरची पडटली. दॅट हय, इज वाय हय. वी आर एस्टाब्लिशिंग दीस हॉटलायन डेफिनेटली. तुमचे सारके 100%. मनशाची थँक सतत यू व्हेरी लोकां मच. कडेन उलोवपाची खूब गरज आसा. सो वी वील कीप ऑन कमिंग बॅक टू यू ड्युरिंग दीस डेज. तुमचो आदार मेळटलो अशी आस्त बाळगितां आनीक थांबता. थँक्स अ लॉट. थँक यू. थँक यू.